फारिझेव मोइजेसाचे सुमूर्तीचे शिकवण बरे तरेन पाळटाले आनी सादुकींक जेजून ओगें केलें तें पळोवन ते आज जेजूक प्रश्न करूंक येतात. ते आज जेजूक सादुकी येयलेले ते भाशेन ताका चॅलेंज करूंक येतात. आनी तांचे मदलो एकलो येवन म्हणटा, पयलो आनी व्हडलो आज्ञा खंयची? आनी जेजू आमकां मुगाच्या भावान भयणीनो ह्या उतरांनी तो तांकां 2 आज्ञा दिता. आनी सुमूर्तींतलींच उतरां घेवन आनी लेवीच्या पुस्तकांतलीं उतरां घेवन तो म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान आनी आत्म्यान देवाचो मोग करचो, हो पयलो कायदो. आनी तेच परी हो दुसरो कायदो तांकां सांगता की तुज्या सारको मोग करता तसलोच तुज्या पेल्याचो करचो. मोगाच्या भावान भयणीनो, जेजू अशें कित्याक म्हणटा काय? जेजू हे 2 कायदे दिता कित्याक फारिझेव जे आसले ते सुमूर्त पाळूंक पयले, पूण तांचें पाळप देखून चड सारकें आसना. पयली आज्ञा जी जेजू सांगता ती ते बरे तरेन पाळटाले तांचे चाली रितींतल्यान, तांचे मागण्यांतल्यान, पूण तें देखून करतात तें दुसऱ्या लोकांक दाखोवंकूच. आनी दुसरें म्हणल्यार ते दुसऱ्याच्या आदाराक पावनासले. ताकाच लागून जेजू ही दुसरी आज्ञा जी व्हड आज्ञा ती म्हणल्यार आपल्याचो मोग करता तसलोच आपल्या पेल्याचो करचो हें तो तांकां दाखोवन दिता. आनी हींच उतरांनी तो तांकां ओगें करता. आनी फारिझेवांनी आनीक जेजू लागीं प्रश्न करिनात. आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी पयलीच आज्ञा आसा ती आमी करतात. आमी आमचे मागणे करतात, मिसाक वयतात, रितीरांत वयतात, जायतें करतात आमी आनी आमकां दिसता आमी सगळें बरें करतात म्हणून. पूण जेन्ना वेळ येता आमच्या पेल्याक आदार करूंक, आमच्या भावा भयण्याक जीं कुश्टवतात तांकां आदार करूंक, तेन्ना आमी फाटीं सरता. हेंच आज जेजू आमकां सांगूंक सोदता. आनी आज आमी नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत हे 2 प्रश्न आमी आमच्या मुखार मांडुया. पयलो म्हणल्यार आमी देवाचो कसो मोग करूंक जाता. आतांच म्हणलां, आमी आमच्या मागण्यांनी आमचो बोवाळ घट करून आमी देवाच्याच पावलांनी चलूंक, देवाच्याच आज्ञांनी आमी चलूंक, आमी हेंच करून देवाचो मोग करूंक जाता. आमच्या जिवितांतल्यान आमचें पातकां उडकून घेवन खुमसाराक वचून असल्यो जायत्यो बऱ्यो करून आमी देवाचो मोग करूंक जाता. दुसरो प्रश्न म्हणल्यार आमी आमच्या पेल्याचो कसो करूंक जाता काय? पयले सुवातेर आमी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या मनान घेवंक जाय की दर एक मनीस, दर एक आमचो भाव भयणी जावन आसात देवाची पूत आनी धूव. देव तांचे भितर जियेता आनी देव आमचे भितर जियेता. जेन्ना आमी आमच्या कश्टतल्या भावा भयण्याक आदाराक पावतात, आमी आमच्या भावा भयण्याच्यो मदत करतात, तेन्ना आमी आमचो देवाची मदत करतात म्हूण आमी मानून घेवंक जाय. तर आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना आमी हो थाराव घेवया की आमच्या उतरांनी आनी कुरण्यांनी आमी आमच्या पेल्याच्या आदाराक पावूंक आनी पेल्याच्या आदाराक पावता आसतना आमी आमचो देवाचो मोग करता हें मानून घेवंक आमी हें आमच्या मनांत धरून देवाच्याच आदारान आमी मुखार वचूंक प्रयत्न करुया.